बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मुगाच्या भावानो बहिणीनो, कीर्तन 120 आणि 3 या कीर्तनांत कीर्तनकार सांगता, तू सर्गी सिंहासनार बसलाय, तुझे कडेन दोळे उबारता, जसे साकराचे दोळे आपल्या दनियाच्या हाताचे लायलेले आसात. सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकुलत करीसर ताचेर आमचे दोळे लायलेले आसात. देवाचे काकुलत आमी आशेत आणि ताचेर आमी नदर लायता. तर या बापू सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी वांटेल जाता आसतना सोम्याचेर आमचे दीस तिका सया ताचे आराधन आमी करया. गाऊन गीत आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामीगे आराधನೆ, ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको F10 पान संको 9 पेज नंबर 99 F10. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामीगे आराधने. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामीगे आराधने. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. दुखांत मका पावछा म्हज्या सोम्या, हर एक दीस हर एक घडी म्हजो हात धर म्हाका सोलून व्हरच्या सोम्या. म्हज्या हर एक दिसाच्या निराशपणांत म्हाका संगात दिवच्या म्हज्या सोम्या. तुका वरदान करता, तुका वाखणता, तुका वंदिता. ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. हर एक तराचे वाईटाचे नवे जैत वरछाक तुझी दैवी कृपा म्हाका सदांच दिवच्या म्हज्या सोम्या. पदकाच्या खोटेपणाच्या बांदपासांतले म्हाका सुटोवन म्हाका एक नवे जिवीत फोव केल्ल्या म्हज्या सोम्या. म्हज्या जिवितांत हांवें भरून वमतो जे मफान जो दैवीक मोग अनुभव करूं म्हाका फोव केल्ल्या सोम्या. तुका वर्गान दिता, तुका वाखणता, तुझी महिमा गाथा. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ.
ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 मगाच्या भावनो भयणीनो ह्या दिसांनी आमी मोरये मायेच्यो ते दुखी नियाळून दुखी साहेबिणीचे फेस्त 15 तारीखेर त्याच्या सुख आमी तयार जावन आसा आनी आयच्या दिसा आमी विशेष जावन ती दुसरी दूख मोरये मायेक अनुभव जाल्ली जेदवा बाळशा जेजूक घेवन झुजे सांगाता इजिप्ताक तिने पलयान केल्ली ती दूख मुगाच्या भाव भयणीनो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत असले परिस्थिती थोडेपटी उदेता जी आमी केदींच चिंतिना तशें घडटलें म्हणून अनसर्टन सिच्युएशन्स म्हणटा आमी म्हळ्यार आमी केदींच चिंतूना असले एक परिस्थिती येत तसल्या परिस्थितीक आमी पावता अनसर्टनिटीज आनी ह्या संदर्भार विशेष जावन आमी निराश जावचें आकांगाळ जावचें सबार कडेन मनशाक असले कश्ट येतना पिडा येतना या खंयच्याय एका संकश्टा वळख जाता आसतना मनशान धैर्य सांगचें आमी सबारपटी पळयता मोरयेची ही दूख आज आमी निहाळत आसतना आमच्याय जिवितांचेर आमी एक नदर घालून असले परिस्थिती आमकां जावंक पुरो सबारपटी आयिल्ली आसा ह्या मुखार केदाळ येवंकी पुरो ह्या संदर्भार आमी कशें मेठां काडीत जाय म्हणल्या विशयांत आज आमी थोडो नियाळ करया टॉम डोली नांवाचो एक दाक्तेर अमेरिकाचो तो नावार्दीक दाक्तेर जावन आसलो तो दुर्बळ्या गांवांनी सेवा दिवंक निर्धार करता अमेरिकांत ताका सेवा दिवीत आसली पूण तो व्हिएटनामांतल्या लाओसांत थंय पावता थंयसर दुबळ्या धाकट्यांची सेवा दिवच्या खातीर मुखार सरता दुर्बळ्या खातीर थंयसर तो आस्पत्र बांदता आनी भारी कुशेन आनी दादोसकायेन थंयसर तो वावर करता एक दीस अचानक ताच्या जिवितांत तो एका पिडेक संपटाता आनी परीक्षा करून पळयत आसतना ताका कळीत जाता की ताका लुकेमिया म्हणजे रक्ताचें कॅन्सर आसा म्हणून आनी रक्ताचें कॅन्सर आसा म्हणून समजतना तो दाक्तेर ताका कोणें सांगची गरज ना ताका कळीत आसलें की थोड्याच म्हयन्या भितर ताका मरोंक आसतलें म्हणून ह्या थोडोच अवधी ताच्या जिवितांत उरल्या
आनी ताचें मरण लागीं आसा म्हूण ताका कळीत जालें. आनी ह्या संदर्भार ताणें सोम्या लागीं विचारलें, सोम्या, म्हाका कित्याक तुवें ही पिड्या दिलाय? म्हाका सोम्या कित्याक तुवें ही पिडा दिलाय म्हणून सोम्याक ताणें सवाल केलें. आनी ताच्या सवालाक जाप जावन ताच्या काळजांत हांव ताच्या अंतस्करणांत हांव ताका एक ताळो आयकता. आनी तो ताळो असो आशिल्लो, कश्ट तुज्या जिणयेचो एक वांटो जावन आसा. कश्ट तुज्या जिणयेचो एक वांटो जावन आसा म्हणून सोमी ताका सांगता. म्हज्या भावनो भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट येतना, अनवरां, पिडा शिडा येता आसतना सबार तरांची सवालां आमच्या मतीक येवचें वाजबी जावन आसा. थोड्या जाणांनी चिंतचें आसा की हे कश्ट म्हाका हांवें केल्ल्या पातकाची शिक्षा घे म्हणून, या म्हज्या पुर्वजांनी केल्ल्या पातका खातीर तो एक शिराप जावन म्हाका आयला घे म्हणून. ह्या थोड्या पुटी आमी चिंतचें आसा कित्याक देव म्हजी अशी परिक्षा करता म्हणून कश्टा मुखान. असली एक विविध तरांची सवालां मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मतीक थोड्या पुटी येतात. पूण देवाचें उतर आमकां स्वस्थ कळीत करता की कश्ट आमच्या जिविताचो, आमच्या जिणयेचो एक वांटो. आनी हे सत आमकां उगडापे जाता आमी खुर्सार नदर गेल्ल्या वेळार. सान पावलो कुरिंथकाराक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत स्वर 1:18 सांगता, खुर्साचो संदेश नासाच्या वाटेन चलतल्यांक एक पिशेपण जावन आसा, पूण बाचावीच्या वाटेन चलतल्या आमकां तो खुर्साचो संदेश देवाच्या त्या सामर्थ्याची एक रुजवात. देवाची सामर्थ्य कितें आसा, देवाची सकत कितें आसा, ते सकतीचो एक रुजवात सोम्याचो खुरीस जावन आसा, सोम्याचे ते कश्ट जावन आसात म्हणून देवाचें उतर आमकां स्वस्थ कळीत करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, 2 दिसां आदीं आमी एक तरणाट्या सांताच्या जिविता विशयांत आमी नियाळ केलो. कार्लोस आकुतीस म्हणून ल्हान प्रायर तोय एच रक्ताच्या कॅन्सराच्या पिडे वरवीं अंतरलो. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, ताका पवित्र येवकरिस्तां थंय एक विशेष ओडणी आसली, विशेष भक्त ताका आसली. आनी ह्या वरवीं ताच्या त्या ल्हान प्रायरीस तो कशें युवजना इंटरनेटांत या इंटरनेटा मुखांतर सभा संगती जाणां जावंक पळयतात, तशें ताणें ताचेंच एक चॅनल स्टार्ट करून येवकरिस्ताची अजापा कितें घडलेली आसली ताच्या विशयान चड चड समजोवणी ताणें दिवंक सुरू केली, ताच्या विशयान प्रसार केलो. मात्र न्ही, ताच्या पिडेंत आसतना तो हर एक दिसा मिसाच्या बलिदानाक हजर जातालो, जेजूक तो शेवतालो आनी तो सांगतालो, पवित्र येवकरिस्तांतलो जेजू म्हजें बोड जावन आसा. पवित्र आत्म्यांतलो तो जेजू, पवित्र सक्रामेंतांतलो येवकरिस्तांतलो जेजू म्हजें विशेष बोड जावन आसा, तो म्हजे सांगात आसा, तो म्हाका चलोवन व्हरता. 2 म्हयने आदीं मोगाच्या भाव भयणीनो, येस भगवंत कार्लोस आक्वितासाची कूड थंयसर आसिसेंत दवरल्ले आसा. पब्लिका वचून थंयसर पळोवंक अवकाश आसा. आनी थंयसर ताका पळयत आसतना तो शांत रितीन न्हिदिल्ल्या बरी थंयसर दिसता. ताची कूड तो शांत रितीन न्हिदोवन आसा. 2006 इस्वेंत तो अंतरलेलो, पूण 2019 इस्वेंत ताची कूड फोंडांतावन काडटा आसतना बायली खात इल्लीशी डॅमेज जाली जाल्यार ताची सगळी कूड कितें म्हणटात डिसइंटेग्रेट जावना म्हणून ते परिक्षा केल्ल्यानी सांगलेलें. आनी ताच्या उपरांत ताचें तें एक वर्तें देवा सावन लोकांक आराम जाल्लें जावन आसा. अजापा सभार घडलेलें आसा ताच्या विनवणेन. ताच्या मुखांतर 2 दिसां आदीं पापा लियो 14व्यान ताका भगवंत सांतीपणाच्या त्या पदवेक ताका उबारलो. हें आमी जाणाव.
मोगाच्या बाबरीनो कार्लोस अक्वितेसाक भोव पवित्र उकरस्तें आशिल्ले त्या विशेष सळावळी वरवीं थंय ताणें जोडला त्या सक्ते वरवीं ताच्या त्या पिडे वेळार तो सोम्याक थंय जिवंक शकलो, सोम्याच्या त्या मोगान तो रावंक शकलो. आनी त्या देखून तो सांगतलो ताका कळीत आसलें ताचें मरण लागीं आसा म्हणून तो सांगून आसलो हांव सोम्याक मेळोवंक अत्रेगून आसा. मोगाच्या बाबरीनो आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट येता आसतना, पिडाशिरां येता आसतना, अनवर येता आसतना आमी त्या कश्टांत त्या दुखांत सोम्याच्या खुर्साचेर नदर घालून आमची मेटां काडूंक शिकासाय. मोरये मायेक सबार कश्ट अनुभव करचे पडले, सबार तरेचे दूख तिच्या जिवितांत आयलें, पूण त्या दुखांत कश्टांत ती निराश जावना. बगार सोम्या संगी ती सोमकाली. सांपावल आमकां सांगता कुरिंतकारांक बरयलें दुसरें पत्र आमी काडलें जाल्यार थंयसर 4थो अवस्वर 8वी ओळ. सांपावलान कुरिंतकारांक बरयलें दुसरें पत्र 4थो अवस्वर 8व्या वळींत तो म्हणटा हर एक तरान आमी कश्टातांव तरी आमी कंगाल जायनाव, वाट कळनासतना अंधकारांत आमी संपडतांव तरी निराशेन आमी बुडानाव. आमी दगदनी भोगतांव तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक नाव. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटतांव तरी मोरानाव. जेजूचें जिवीत आमच्या कुडींत प्रत्येक जावच्याक ताचें मरण आमचे विनाश कुडींत आमी सदांच ववयतांव. मोगाच्या बाबरीनो सोम्या जेजू थंय आमी एक जावन रावच्या खातीर आमकां दिसपरते मेळचे कश्ट आमच्या जिविताचे आमचे दूख एक अर्थ वांटो जावन आसा. तो जिविताचो वांटो जावन आमी दिसपरते स्विकार करून सोम्या संगी आमी सोमखोच्या आयच्या दिसा प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार आमी मागया. गावन हें गीत जिन्ये वाटेर मेळटात कांठे, रावचे नाका सल्ल्या आमी फुडें. जेजू आसा आमचे सोबें, विश्वास धरया ताचे कडेन. संवसार वो सरापर्यंत आसा तो आमचे सोबें. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E708 पान संको 147 पेज 147 हिम नंबर E68. सलिया फुडे जेजू आसा आमचे सोबें, विश्वास धरया ताचे कडेन. संवसार हो सरापर्या आसा तो आमचे सोबें, ये वाटेर मेळते कांटे नाका सलिया फुडे जेजू आसा आमचे सोबें, विश्वास धरया ताचे कडेन. संवसार हो सरापर्या आसा तो आमचे सोबें. सलवल्लें जिवीत तें जावं, कश्टाची वाट ती जावं, कसलेंय दूख आमच्या जिवितांत येवं, पूण आमच्या सोम्याचेर आमची नदर लावून ताच्या कुर्साचेर आमची दीस लावून ताचे संगी मेटां काडटा आसतना जैताचें जिवीत आमकां राखून आसा. हे सत वळखून आमी घेवया आमचे सर कश्ट आमचे दूख सोम्याक आमी आज भेटया.
सलवले जीवित जा कष्टांची वाटी जा सलवले जीवित जा कष्टांची वाटी जा तुक थांबतले तुका जैत मेळतले जेजूचेर विश्वास दवर जिन्ये वाटेर मेळतात कांटे रावचे नाका सल्या फुडें जेजू आसा आमचे सवे विश्वास धरया ताचे कडेन संसारो सरा पोरया आसा तो आमचे सवे आमच्या पिढे शिडेंत आमी आसो या मोरणाच्या सवळेंत आमी आसो मोरणाचे जैत व्हरून आमकां सदवून दिलो आमचो सोमी आमचे संगी आसा तो आमकां चलयता ताचेर आमची बातयेन आमी थीर करया तसो आदार आमी मागया शिडेंत आमी उडल्याव जाल्यार मोरणाच्या सावळेंत जियेव तरी मोरणाचे जैत मोजा जेजून वेला तोच आमकां राखोन व्हरता जिन्ये वाटेर मेळटीत कांटे रावचे नाका चलया फुडें जेजू आसा आमचे सवे विश्वास धरया ताचे कडेन संसारो सरा पोरया आसा तो आमचे सवे संसार सरा पर्यंत आमचो सोमी आमचे सवे आसा तो आमकां कितें सांडिना कितें आमकां तो सोडिना ताचेर आमचो विश्वास आज आमी थीर करता आसतना आमची सर मागणी ते सवा आमच्यो गरजो आज जत्रेक तुका आमी समर्पण दिवया आज आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जण आमी अर्गां दिवन तांचे पासत मागता आज जल्मा दिवस संभ्रमता अविना डिसोजा उडपी तावनू राजेश मेंडोन्सा बायरेन तावनू 70 आनी 100 वर्स जल्मा दिवस संभ्रमता तेरेजा वर्गीस तशेंच मलाड इस्तावन जल्मा दिवस संभ्रमता लिल्ली थॉमस मस्करेनस काजरसो वार्षिक दीस संभ्रमता द ग्रेगरी आनी डायना डेसा चित्राप मुल्की 30 आनी 7 वर्सां सो काजरसो दीस तशेंच डेन्झिल आनी लॅक्सिन तांच्या काजराच्या दिसा जनेदेवाक घालितात आमच्या सर्व भयणीगायच्या दिसाचे शुभाशय आमी पळयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आज मागता सभाजन हांगासर आमकां तांकां लाभिल्ल्या सर कृपे देण्या पासत देवान कुटुंबा जिवितांत तुला आशिर्वादा पासत अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा प्रत्येक जण आज अर्गां दितात रुपा तावरो वाजपेयी अश्वत सामुएल देविका कुलतीक अर्गां पठयता तशेंच बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत लार्सन अर्गां दिता सर्बेसांव पासत जॉर्ज डिसोजा अर्गां पठयता आदल्या म्हयन्यांत देवान उतरल्या सर कृपे देण्या पासत अर्गां दिता सिल्विया डिकुन्ना आनी कुटुंब वालेन्शिया आनी सवे आमकांय सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू आमकां सबारजणे मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचोय उडास करया प्रत्येक जावन विविध तरांच्या कश्टां दुखांत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीक सोम्या समोर आमी दवरया आज आमकां हांगासर मागोवंक सांगला ज्योती गोन्जाल्वीस ताच्या सर पिडे शिडेंत आदार मागलेलो आसा तशेंच जेस इवन डिकुन्ना कुवेट तावन ताचो पासत मागोवंक सांगला
कुटुंबात शांती समाधाना पासत शिवमोगा तावन IV जॉर्ज फर्नांडीस मागणी सारता तशेंच सोयके तावन बरें पैन डिसोजा कुटुंबान म्हाका सांगला बऱ्या पैन UK करचेर आसात त्या पैनान तांकां संरक्षण मेळचे पासत तशेंच आस्पत्रेंत ICU आसल्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया जिविता निराश जाल्ल्या कंगास जाल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीक सोम्याक आमी समर्पण दिवया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या मागया आमी आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या भाव भयणी पासत नसो तांकां आमी मागया आज प्रत्येक जावन पहिल्या वर्साचो उडास आमी काडून मागता देवादीन पेर्सी कार्डोजा कुर्ला फुलगद्रेंतल्या सर आत्म्याचो उडास काडून मागणी सारता अश्विनी लोबो बॅरीन तावन कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास काडून आज मागणी सारता मेबल वास तशेंच रेजिना पिंटो आनी गुटाम मागता आमी देवादीन गॅस्पर मोंतेरो मुंबय कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास काडून मागणी सारता पेरमानूर तावन अगस्तीन फ्लाविया तशेंच मागता आमी देवादीन लिगोरी डिसोजा पायस कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास काडटा लीना फर्नांडीस बेंदुरवेल तशेंच मागता आमी देवादीन जॉर्ज वास तशेंच पुलगद्रेंतल्या सरात्म्याचो उडास काडून मागणी सारता सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट म्हणजे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुमेसांग सोम्या समोर दवरून ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंको दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सोमेस बाबार तेंचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्याचे आशीर्वाद भक्तीपणी आमी स्वीकार करया Gospel of Mark, chapter 6, verse 31. Come away to a deserted place all by yourselves and rest a while. So I came here, but I could not rest. Because the 5 keys of experiencing freedom in Christ: repentance and faith, forgiveness, renunciation, authority, and the blessing that has been stored for each one of us. It was not so easy. It is very painful to enter into one's own life. And I believe at this moment the door is opened, and it's my responsibility now to work on continuously and experience the power of the Lord within myself. And I am sure if I am able to work on myself, I will be able to help my own sisters, and I belong to the Missionary Sisters of the Queen of the Apostles, SRA. So I praise God for this wonderful opportunity. Thank you. हांव सुरत कलतावनो हांव बुधवाराच्या हांगा विनोण्याच्या मागण्याक येता म्हाका ही रितीर कित्याक बरी लागली म्हळ्यार ते 5 सव्य आसात न्ही ते कशे वापरीचे म्हळ्यार आमकां कोणी दुख येयल्ल्यांक तांचें नांव काण तशें म्हाका गोत्तू नासलें हांव दुख येयल्ल्यांक बोक्सूंचे पुरा दुसरे रितीर रायकलां हांवें केलां पूण तांचें नांव काण तांकां पयलें बोक्षी मागीर तांकां सुडका दी तांच्या खातीर माग अशें ह्या सव्य मुखांतर म्हाका आज हांगा कळ्ळें मागीर एक स्पेशल विशय म्हळ्यार आमी आयुर्वेदीक होमिओपॅथी पुरो यूज करता वखदां पूण म्हाका हांगा कळ्ळें ते तयार करतात कशें ताच्या वयर तुमी पयलें गमान दिया यूज करचें पाड म्हूण तांणी सांगूं ना पूण तें यूज करचें कशें खंय जावन येता तें पयलें पळोवन तुमी यूज करा जेजूचे हामोलीक रागात मागून यूज करा म्हण तांणी सांगलें तें म्हाका मस्त बरें लागलें आनी ह्या रिती रितावन हांव मस्त शिकली आनी हेरां कडेन स्पेशली खालतेपण म्हाका मस्त बरें लागलें खालतेपण वय ल्हान विशय कोणी सांगतना मस्त दुखतालें म्हाका पूण म्हाका आज उगडापे जालें गे जेजून ताका शिंपी उडयली मारलें आनी कितें पुरो केलें खालतेपणान ससलें तुका कोणी तशें करता न्ही एपटीन ताका पळय म्हूण म्हाका एक म्हज्या मोतीक एक चिंता पायलें देखून आज म्हाका ही रितीर बरी लागली देखून ही रितीर
हांगासर आमकां हे करूंक फोव केल्ल्या फादर तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं. पक्षी गेले फिरगजेचे म्हाका ही रेतीर मस्त बरी लागली म्हळ्यार कशें 5-6 यूज कर म्हळ्यार हर एका रेतीरेक आमी येता पूण घरा वचून थोडो तेम त्या रेतीरेच्या मुडार आसता मागीर आमच्या लौकीक जिवनांत आमी थोडे फावटी त्या रेतीरेचे मागणे इल्लें इल्लें विसरून वता पूण हांगासर ह्या 5-6 निमती आमी कशें आमचें जीवन बदलियेत म्हणून एक इल्लें चड एक इम्प्रेस म्हळ्यार चड कळीत जालें तशें आमी गो फोर्थ मिनिस्ट्रीक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांव एक शिक्षकी जावन आसा आमी साबार फावटी योगासनां केलां योगासनांत ओंकारा म्हाका आतां उडास येता आमी फस्ट ट्रेनिंगांत ओंकारा करतना एकली क्रिस्तांव टिचर आसली ती म्हणटाली तूं ओंकारा सांगना काय तूं एमरे म्हणून आपय म्हणटाली तें म्हाका आज त्या टिचरीचो उडास आयलो पूण आमी कित्याक म्हज्या मतीन आसलें आमी देवा मुखार स्ट्रेट आसा ओंकार म्हळ्यार आमी तोंडांतावन उसारता म्हळ्यार कशें आमी स्वास काण घेता आनी तो अशें म्हळ्यार सगळें पोटांतावन भायर येता आमचे भितर आसलें पाड वारें भायर वता म्हणून तशें मात आसले शिवाय ह्या योगासना निमती आमच्या धर्माक ह्या आमच्या क्रिस्तांव समजतेक बाधक जाता म्हणून आमी चिंतून येताले आनी हांव शिक्षकीन जाल्ल्या निमती साबार फावटी देवळांक भुरग्यां सांगाता वयताले टुराक येताना साबार तशें आमी केदाळे चिंतूना पूण पाती येनातली पूण त्या भुरग्यां मुखार एज इट इज त्या भुरग्यां बरें हांव हें करतालें तशें ह्या रेतीरेन म्हाका मस्त कळीत जालें आमी कशें जिवन सरी जाय आमच्या क्रिस्तांव धर्मा प्रकारच आमी चळ जाय आनी त्या धर्माक सरी जावन हांव चलतालें म्हणून आज ट्राय करतलें म्हणून सांग तशें ती ह्या रेतीरेक येवंक तें पाद्रेपण सांगलें ताका तूं एक रेतीरेक एटेंड जा म्हणून तशें ताणें म्हाका म्हणलें मम्मी आमी रेतीरेक या म्हाका एकल्याक वचूंक बरें लागना म्हणून तशें आमकां ह्या रेतीरेक येवंक सहाय केल्ल्या पाद्रापाकी हांव गीत नंबर ये 31 ये 31 सर्वेस पोरा आमच्या रस्तारा तुझे समोर आम्ही आयल्या जीवदातारा आमच्या पोसणारा तुझो आदार आम्ही मागता पोवी तुझे कांसर्गीचे अमृत पिवांते जीविताचे जावं आदारा ओळते आमचे हातेर मोगाचे सेवेचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाच्या न्हू आमी दैवी कलोरित्र मंदिरांत रातीचें जागरण ऑक्टोबराचे 1 तारखेर आमी करूंक वता त्या रातीच्या जागरणांत विशेष दैवी कृपे खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया वी हॅव द नायट विजील ऑन 1st of October and on the 2nd of October we have gospel music band वांजेलाचेर अपुर्बायची गितां कांतारांची आनी संगीताची सांज आसतली ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर दनपारां 3 वरां तावन सांजेर 7 वरां पर्यंत तांतूं विशेश तरान आमकां देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाचें आराधन करूंक आमकां एक वर्तो एक अवकाश देव आमकां फोव करता ऑक्टोबराच्या 4 तारखेर दैवी कलोरित्र मंदिराचो वार्षिकोत्सव दबाजीक तरान आमी हांगासर करता आसतना ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रासो हांगासर आसतलो दिसाच्या रेतीरेक सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत पळय मोगाचें न्हू आमी एक बरे अपुर्बेचे क्रिस्तांव जावन जियेसी आयचो सांत जावन आसा सांत निकोलास तोलंतिनोसो सांत निकोलास एक अपुर्बेन आदर्श तरान आपली क्रिस्तांव जिणी 13व्या शतमानांत जो जियेलो ताच्या जिविता द्वारे आमी आदर्श तरान देवाक मानवच्या तरान जियोंक आयच्या
मिसाच्या बलिदानाची वाचपां बरेंकन चीत दिवन आमी आयकोवया वाचया आनी त्या प्रमाणे आमी जियेवया. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना आमची अस्कत काय आमचे सुखी सगळे वळखून घेवन देवा कडचें बोगसाणें मागया. सर्गींचे बापा, पातक्यांक तूं सदांच तुजे थंय पातक रडोवन जिणी बदलूंक पाटी आपयताय. आमची पातकां आमी वळखून घेता, आमच्या पातकांचे बोगसाणें आमी तुजे तावन पाश्चात्ताप पावन मागून घेता. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या जेजू, बापाच्या उजव्या तूं बसून आसलोय आमच्या खातीर मनशा, पण तूं घेवन आमच्या गतीन तूं जियेलोय पातक एकसण. तुज्या कुर्साच्या मरणांतय आमच्या पातकांचें बोगसाणें आसा. आमची काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या जेजू, आमच्या पातकाचें बोगसाणें तुवें खुर्सार तुज्या मरणांतय तुवें फाव केलाय आनी तुज्या पुनर्जिवांतपणान बापाच्या उजव्याक बसून तूं आमच्या खातीर विनंती करनासाय. तुजे कृपेच्या आधारान पातक रडोवन जिणी बदलूंक आनी पवित्र आत्म्यातीन नवें जिवी जियोंक आमकां फावो कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तोलेंतिनाच्या सान निकोलासा बरी आदर्श तरान आनी तुका महिमा दिवचे भाशेन आमची क्रिस्तांव जिणी जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सांत पावलान कोलेसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त संगता जर तुमी जिवन जाल्यार तर सर्गींचो वस्त तुमी अथरेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड मोन दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्त सवें देवा थंय लिपोवन आसा. आमचें जिवीत जावन आसलो क्रिस्त प्रत्येक जाता त्या वेळार तुमी ताचे संगता महिमेन प्रत्यक्ष जातेल्यात. ह्या पासत तुमचे थंय आसल्ल्यो संवसारीक कुशलायो वडण्यो उमटून काडा. व्याभिचार, अनिस्कळ, कामाचार, खोट्यो वडण्यो आनी आपस्वार्थ एक तराची बोंब्या पुजा तुमी पयस करा. असल्या वायटाक लागून देवाचो क्रोध देंवता. एक काळार असल्या आतुरायांनी तुमकां वेडो गेल्लो आनी ह्या खोट्या वडण्या प्रमाणे तुमी जियोवन आशिल्ल्यात. पूण आतां राग, क्रोध, करीमोस्त, निस्कुचार आनी गाळी सवें हें सगळें तुमी पयस करा. एकामेकाक फटाय नाकात. पोरण्या सैंबाक ताच्या कर्तुवां समेत पाठ करून नवें सैंब तुमी नेसल्यात. आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सरक्याक तुमकां हाडटा पर्यान देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवी करीत आसा. ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव, सुन्नत केल्ले आनी सुन्नत करिनातले, अनागरीक, नितियान, गुलाम आनी स्वातंत्र्य म्हणलो भेदच ना. क्रिस्तस सक्तांक, क्रिस्तस सक्कड. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिन वाचता. सदां काल तुज्या नांवाची वडवीक गाता. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी वंदिवंत. अगणीत ताची वडवीक कोणाच्यान आटापूंक जायत. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सर्वेस्परा तुवें रचल्याय ते सगळें तुजी स्तुती गायतले.
तुझे भक्त तुका दिन वसतले, तुझे राजवडकेची महिमा वाखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावडतले. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. अशें सोमेस्त मनशाक तुजी वर्ती कर्तवां आनी तुजे राजवडकेची प्रतिश्ठ महिमा कळीत जातेली. तुजे राज केदींच न्हय, तुजी राजवडकी संततेचे संततेक बाळटली. समेस्तांक सर्वेस्परस कितलो बरो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. तुम्ही संतोष पावा, उल्हासान उडी मारा म्हणटा सोमी, कित्या सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां राखून आसा. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत लोका प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सम्या. त्यावेळी आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून जेजू म्हणालो, तुम्ही दुर्बळी कितली भागी, देवाचें राज्य तुमचें. तुम्ही आतां भुकेल्लीं कितली भागी, तुम्ही ददोशी जातेल्यात. तुम्ही आतां रडतेलीं कितली भागी, तुम्ही हसतेल्यात. मनशा पुताचे शीस जाल्ले पासत मनीस तुमकां द्वेशी जाल्यार, तुमचेर बहिष्कार घालन वा तुमकां खेडून तुमचें नांवच खोटें म्हूण तुमकां तिरस्कार करते जाल्यार तुम्ही कितली भागी. त्या वेळार तुम्ही संतोष पावा, वय उल्हासान उडी मारा, कित्या सर्गा राज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तांच्या पुर्वजांनी प्रवाद्यांक हेच परी चलयिल्लें, पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक, कित्याक तुमी आतांच धादोशी जाल्यात. हाय तुमकां जेवन खावन तृप्ती आसलेल्यांक तुमी भुकेतेल्यात. हाय तुमकां आतां हसतेल्यांक तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतेल्यात. हाय तुमकां लोकां थावन सिफारस घेतेल्यांक तांच्या पुर्वजांनी फडकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारलें. सम्या जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. आनी तुका क्रिस्ता. भोव मोगाचें न्हू. एक बरो खरो आनी महिमेचो क्रिस्तांव कोण म्हूण आमी एक सवाल विचारल्यार आयच्या वाचपांनी आमकां स्पश्ट जवाब आसा. कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अवस्वरांत सांत पावल आमकां म्हणटा, एक बरो खरो क्रिस्तांव ताची दिश्ट सरकार खंसयता, थंयसर सुमी जेजू बापाच्या उजव्याक बसून आसा. ह्या उतरांनी जायते दैवीक जाणवाय आसा. सुमी जेजू आमकां पातकांतले सोडोवन पुनर्जीवन जावन सरकार सोडून बापाच्या उजव्याक बसून आसा. तर ताचेर दिश्ट घालता आसतना आमी ह्या संवसारांत पातकातावन मेकळे जावन पवित्र जिणी आमी जियेता. खंयच्या स्तराची बोंब्या पुजा मुर्ती पुजा आमी करना. बोंब्या पुजा मुर्ती पुजा म्हळ्यार संवसारी रसनेतेय देवाक पळोवन ताची देव म्हणून न्ही जावन ते फडकिरे, न्ही जावन ते काल्पनीक, तरी ताची पुजा करची मात्र न्ही. बगार अबस्वार्थ प्रायड वस्तूंची, ग्रेस्कायेची, संवसारी मोलादीक वस्तूंची पुजा करची, आराधन करचें मात न्ही. व्याभिचार अनिस्कळ म्हळ्यार आपल्या कुडीचे आनी कुडीच्या रक्तमासाच्या त्या खुशालायेची पुजा आराधन करचें देवाक मानवाना. ताच्या बदलाक संवसारी सुन्नात केल्यार पावना. संवसारी तरान आमी बाप्तिस्म घेतल्यार पावना. नीज बाप्तिस्म घेवचो म्हणजे बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें जिवीत आमचें थंय व्हळा जायी. तेन्ना पातकातावन मेकळे जावन क्रिस्ताकच आमचें थंय सर्वस्व आनी सक्कड करून घेवचें. तेन्ना जेजूची शिकवण आमच्या काळजांत बरी रमल्या म्हणून अर्थ. जेजू म्हणटा भागी दुर्बळे, म्हणजे ह्या संवसारांत आमकां ग्रेस्काय नाका म्हणून अर्थ न्ही. ह्या संवसारांत ग्रेस्काय सवलती आमकां जाय, पूण त्या वस्तूंक आमी लब दोवचे न्ही. वस्तूंक सो आमी मोग करचो न्ही. वस्तू केवल वापरचे देवाच्या राज्या खातीर. आयचो सांत तोलेंतिनोसो सांत निकोलास ताजे आवय बापूय देवा लागीं मागतात तांकां एक भुरगो मेळच्या खातीर
आनी सांत निकोलसाच्या मजतीन तांकां भुरगो मेळ्ळो म्हणून तांणी त्या भुरग्याक निकोलस म्हणून नांव दिलें. ल्हानपणार तावनूच त्याग सॅक्रिफीस उपवास विशेश तरान करतलो. ताच्या वडिलांनी बेसपांनी ताका विचारलें तूं कित्याक इतलो उपवास करताय, तुवें खाई जाय जेवी जाय म्हणटा आसतना ताणें म्हणलें जावन आसा हांव सकाळींच मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना समया जेजूकच हांव सेवतां जाल्यार हांवें कशें सांगचें हांव उपवास केला म्हणून. आनी ताणें ताच्या जिवितांत 300 चड अजापां केल्यान त्या अजापां वरवीं तो एक सांत म्हूण पाप साहेबान ताका परगट केल्लें जावन आसा. वय ताच्या जिवितांत परतो त्याग सॅक्रिफीस करन आनी विशेश जावन पुलकतले त्या आत्म्या खातीर तो मागतालो. एक पुलकतीचो आत्मो ताचे लागीं येवन ताका एक दर्शनांत ताचे कडेन म्हणटा मागोवंक ताचे खातीर तो सेमिनारींत ताचे सांगात आसलो. तो मरण पावल्लो ब्रदर तो पुलकतीन कश्ट जाता म्हणून कळ्ळेंच. हो निकोलस सदांय उपवास प्राचीत करून मिसाचें बलिदान भेटोवन ताचे खातीर मागता आसतना एका हप्त्या उपरांत ताका नवें दर्शन मेळ्ळें. तोच ब्रदर थंयसर सर्गार आसा. वय मोगाचें पुलकतल्या आत्म्या खातीर मागोवंकी आनी मोगाचें अशें सांत निकोलसाच्या जिवितांत आमी प्रेरण घेवया आनी आमचें जिवीत देवाक मानवाचे भाशेन आदर्श तरान आनी विशेश दिगी बरी तरान आनी महिमे तरान जियोंक देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी जोडून घेवया. आमेन. गीत नंबर C15 C15. आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या सौर गरजा आनी त्या सभा सगळें सौर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस बेजाद भाग सर्वेस्पोर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा तुज्या खरे भक्तीची आनी शांतीची सर तुज्या महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान तुवें आमकां ताच्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रतिमेर तुका वाखणता तारण मेळलेली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगता संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खाराराचें हें रगत, पातकांचे पक्षाणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया, सौम्या जेजू आमी हो मुंडो खाता आनी हे कालसिंतले पियेता, तितले फावटी तूं वैभवान येस, आमी तुजे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तो उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर आमच्या कोळी बापा आनी समेस्ती ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाची माये संगाती, भगवान जोजेचो पती, भगवान धर्मतांनी स्वर्गांनी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू संगी म्हणून देवाचे राज्य आमच्या मध्ये येवच्या भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां स्वस्थकाय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशेप्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त आमकां सासनीक शांती दिवच्या खातीर खुर्सार आनी कूड मोडल्या ताच्या रगत वारयलां. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका फावना पूण देवत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन.
गीत नंबर D17 D74. जेजू ये तू मुझे दे, सदा राव तू मुझे दे, दैवी कुर्बेन भर तू मका. मस्त तुझे किती स्वादी रगत हे बोवा मोली, आत्मी घटाय सदा दिवचे. अत्रेता सोम्या हांव सेवटा तुका, मासारता सदा पोस्ताय म्हाका. दुसरे कितें गिने म्हाका नाका सोम्या, तू जाय म्हाका. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. तूं म्हाका जाय, दुसरें कांयच म्हाका नाका. ह्या संवसारी वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सर्गींच्या वस्तूंक हांवें अत्रेगान रावूंक म्हाका तुजी कृपा दी. अर्गां तुका जेजू, मोगळाप तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. प्रार्थोया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तू पोसताय आणि जिवीत दिताय. हेंच जिवीत आपणावन सांत निकोलासान त्याग सॅक्रिफिसाचे आणि संपूर्ण तरान समर्पित जिवीत जियेलो. ताची देख घेवन आमी संवसारी वस्तूंक लब्ध नासतना सर्गींचे देश लावन जियोंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. भोव मोगाच्या वस्ती रेतेर करूंक व्हरता अवकाश मरयेची विशेष रेतेर सुडका सोडवण्याचे आणि पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाचे विशेष रेतेर स्पेशल डेलिव्हरन्स रिट्रीट अँड मेरियन रिट्रीट ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखे तावन 17 तारखे पर्यंत म्हणजे ब्रेस्तारा दीस फाल्यां सांजेर 4 वरार येवचें. 5 वरार रेतेरीचो आरंभ जाता. आयतारा दनपारा पर्यंत ती रेतेर आसा. कोणाक येवंक जायना तुमकां परतून अवकाश आसा. परवां ह्याच म्हयन्याच्या 18 तारखे तावन म्हणजे येवच्या ब्रेस्तारा तावन आयतारा दनपारा पर्यंत इंग्लिशांत आसा. स्पेशल इंग्लीश मेरियन रिट्रीट, ऑल्सो डेलिव्हरन्स अँड अनॉयंटींग अँड इनर हिलिंग रिट्रीट यू हॅव. Then we have again an opportunity to do Konkani retreat of deliverance 25 तारखे तावन मोगाच्यानो ब्रेस्तारा संजेर तावन आयतारा दनपारा पर्यंत येवच्या शनिवाराची तरी रेतेर मोगाच्यानो कंडी जावन आसा. सकाळी 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत सांगाता मेळोन मोगाच्यानो देवाक अर्घ आनी होगळा ह्या संवसारी वस्तू तावन सर तराच्या आपलेसा तावन मेकळे जावन सर्गींच्या वस्तूचेर मोगाच्यानो आमची दिश्ट कंसोंक विशेष कृपा आमी जोड घेवया. तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें. वचोन येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा. जेजू पदवेदार ताचो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देवया सदांच ताका आमच्या राया. आणि ज्ञान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देवया सदांच ताका आमच्या राया. मोगाळ उदा सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद देवा आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.